ते खंय ना खंय प्रोग्राम्स फेल जाल्ले आसा. आमी एफिशियन्सी कितें उरली ह्या प्रोग्रामाची जेन्ना आमी म्हणटा की स्कील आनी एटिट्यूड जो आसा तो आमचो बिल्ड करपाक जाय. आतां 2,500 प्लस इंडस्ट्रीज गोंयान आसा स्पिकर सर, आनी 2,500 प्लस इंडस्ट्रीज आसून तितून 1,500 एज पर IPB आनी 1,800 जे हें आसा तितून आमकां काम मेळलो म्हणटा एज पर दीस तुमी जो रिप्लाय दिला प्रमाणे. सो स्पिकर सर आयज कितले भुरगे म्हणजे तरणाटे जे आसा ते बेकार आसा हो व्हडलो प्रश्न आसा. आनी स्पिकर सर जो आन्सर दिला आतां आनीक CMन सांगलें की एप्रेंटिसशीप प्रोग्राम जो आसा तो अनएम्प्लॉयड आसा, सॉरी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करपाक लागून हें केल्लो ट्रेनिंग करून आमी दितले. आतां कितले जाण ते एम्प्लॉयड जाल्या ह्या जो डेटा आसा स्पिकर सर तुमचे कडेन की हो खूब गरजेचो. आता डेटा घेतले तेजे लास्ट क्वेश्चन स्पिकर सर, तिसरो प्रश्न स्पिकर सर. आतां 2,500 प्लस ज्यो इंडस्ट्रीज आसा आयज गोंयान इतल्यो इंडस्ट्रीज रेजिस्टर आसा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजी कडेन एजो डेटा म्हटल्यार कितले गोंयकार पर्सन ऑफ गोंयकार कितले कामाक आसा आनी कितले नॉन गोवन कामाक आसा ह्या इंडस्ट्रीन 2,500 प्लस आसा ह्या इंडस्ट्रीन हो डेटा आसा काय कितें. आनी वाय वॉज द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज सेटअप इफ इट कॅनॉट पूट गोवन्स जॉब म्हणजे गोंयकारांक कामाक लायना नाल्यार कित्याक लागून एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज आसा. सो हो एक प्रश्न आसा. आनी हितून म्हाजो डिमांड आसा की समज ना नाल्यार पॉलिसी फ्रेमवर्क करपाक जाय की बाबा कशें आमी गोंयकारांक कामाक लायतले. कित्याक आतां एवरी नाव एंड देन तुमी एकूच आन्सर दिता आमी गोंयकारांक कामाक लायता. Because we don't have the data as far as how many Goans are working and how many basically outsiders working.